नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो. शिक्षणाच्या माध्यमाचो प्रश्न अजून सुटूंक ना. पर्यटन उद्योग वचपाक लागला भायल्याच्या हातात. भ्रष्टाचार अजून तसोच. प्रशासनाचेर चढ पकड जाय. आर्चबिशपान उक्तायलो हुस्को. तिळारी धरणग्रस्तांच्या मागण्याचो सहानुभूतीन विचार करपाचे लेखी उतर गोंयान दिवचे. धरणग्रस्तांक आंदोलन फाटी घेवंक लायता. सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकाराचे उतर. मुख्यमंत्री मेळ्ळे प्रधानमंत्र्याक. मायनिंग बंद जाल्ल्यान त्रासांत पडिल्ल्या खातीर मागली खासा पॅकेज. गोंयाक खासा दर्जो दिवचो. तिळारीचेर तोडगो काडचो. मुख्यमंत्री पर्रीकाराची मागणी. सांग्यावेल्यान काणकोणात चिऱ्यांचो बेकायदेशीर व्यवहार उक्ताडार. आंबेघाटांतल्यान ट्रक चल्ले चिरे घेवन काणकोणा. फॉरेस्ट चेक पोस्टाक ना कल्पना. ट्रकवाल्यांकडेन ना पास. पळयात खासा रिपोर्ट. डिझेल 10 महिन्यात प्रत्येक म्हयन्याक 1 रुपया करून 10 रुपया वाडटले. केरोसिनूय 2 वर्सांत वाडटले 10 रुपयांनी. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाचो सरकाराक प्रस्ताव. आणि गोंयभरचे दत्त मंदिरांनी मनयलो दत्त जल्माचो उत्सव. सकाळ सावन दर्शनाक लोकांच्यो लायनी. सांजे दत्त जल्म सुवाळो. रातची काढली पालखी. पळयात दत्त जयंती. खबर विस्तारान. मुळावे शिक्षणाच्या माध्यमाचो प्रश्न अजून सुटिल्लो ना अशें सांगून चर्चीन सरकारा मुखार परत माध्यमाचो प्रश्न उबो केला. आपले वर्सुकी सुवाळ्यांत उलयतना गोंयचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांवान ही गजाल उलोवन दाखयली. मायनिंग बंद जाल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. ताचेर रोखडोच समाधानकारक तोडगो येवचो अशेंय तांणी मागलें. पर्यटन उद्योग हळूहळू भायल्याच्या हातांत वता म्हणून आर्चबिशपान हुस्को उक्तायलो. Being the largest education service provider in the private sector, does not receive the desired recognition in this field, nor is it given an adequate representation in the decision-making echelons. While we acknowledge with appreciation that some outstanding issues have been resolved by the present administration, others are waiting to reach their logical conclusion, and many more are still to be addressed. While the Church cannot but condemn any illegalities in mining and the plunder of the land, we understand that the government is looking to alleviate the problems of these people by rehabilitating them in other industries. The current mining crisis is indeed a wake-up call for the government to revisit all its economic policies for their sustainability and adherence to human rights. We have now a new government which has yet to prove itself in its resolve to eradicate corruption and give to the people of Goa a clean and responsible administration. तिळारी धरणग्रस्तांच्या मागण्याचो सहानुभूतीन विचार करतले अशें लेखी आश्वासन गोंय सरकारान दिल्यार लोकांक फाल्यां आंदोलन फाटी घेवंक लायता अशें उतर सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकारान प्रुडंटाचे डिबेटांत उलयतना दिलें. गरज पडल्यार महाराष्ट्राचे उदका स्रोत मंत्र्याक गोंयांत हाडून चर्चा करपाची तयारी तांणी दाखयली. इतले मजगतीं तिळारीचें उदक 7 दिसां भितर सोडलें ना जाल्यार हायकोर्टांत वचपाची शिटकावणी आदोगाद SN जोशीन दिल्या. आता जे जालां तें चुकीचें. आता झालेले हे चुकीचे आसा. हांव 100 वेळा सांगला आमच्या लोकांक की हे झालेले चुकीचे आसा. पाणी सोडपा जाय, पण तांची पॉझिटिव्ह भूमिका एकही लेटर अशें आसा जाल्यार तुम्ही दाखया गोवा गव्हर्नमेंटचे की आम्ही सिम्पॅथेटिकली ह्या भाशेन आज तुम्ही दियात,
आज हांव तांकां जावन विनंती करता की हे लेटर आसा जेन्ना सरकार म्हणून एक हें चलता पयलींची गव्हर्मेंट आसली तर ती पाळपा जाय. ही भूमिका तुम्ही सरकारा कडच्यान मान्य करून घेतलाय. हांव म्हजे प्रयत्न करतलो 100% की ती मान्य करपा Very जाय. happy with this. कित्याक हातून कोणाचें very हें happy ना. with I am this. absolutely happy with it. On Yeah. the contrary, I would request Mr. वाघ बाबाक हांव रिक्वेस्ट करता की 18 तारीखच कंट्रोल बोर्डाची मिटींग करपा जाय अशें ना. आणि कंट्रोल बोर्डाच्या मिटींगेत फक्त अधिकारी असतात अशें ना. तुमचे जलसंपदा मंत्री आसतले, आमचे जलसंपदा मंत्री आसतले, तेन्ना पॉलिटिकल डिस्कशन्स जावपा जाता. तुम्ही म्हणतात की 18 जानेवारी मेरेन रावपाची गरज ना. गरज ना. जाय जाल्यार तुम्ही ताज्या की पयली मिटींग घेवपाक शकता. हांव तुमकां एश्युरन्स दिता, तुम्ही जेन्ना डेट दिता हांव राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्याक गोवा हाडपा हे करता. गोंयाक हाडून मिटींग करपाची तुमी तुमची हांव तयारी आहा. सांगता म्हाजी तयारी आसा. कितें कॉन्क्रीट सांगपाक शकता कितले दिसां भितर सरकार कॅन रिस्पॉन्ड. Although I have said या that you cannot put the entire blame on Goa government. Still we maintain that we have our sympathies with the farmers. 9 वर्स लागचे पयलीं रिएक्ट जातले सरकार. 9 वर्स लागच्या पयलीं सरकार रिएक्ट जातले. Maharashtra government should ensure, basically Chief Secretary now, our immediate program is, by tomorrow I will be issuing legal notice to the Maharashtra state, as well as Goa state, to maintain law and order, to ensure that law and order is enforced. Agitators are taken out of the canal within next 7 days and water is released. And in case, if the two states do not come forward and settle the issue, in a week's time, we have decided to file the writ petition before the High Court. मायनिंग बंद पडिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. तांचे खातीर खासा पॅकेज दिवची अशी मागणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगा कडेन केल्या. राष्ट्रीय उदरगत मंडळाचे बसके खातीर मुख्यमंत्री दिल्ली गेल्ले तेन्ना प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळे. तिळारीच्या प्रस्नाचेर तांणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणा कडेनूय चर्चा केली. महाराष्ट्र सरकार तिळारी धरणग्रस्तां खातीर खासा पॅकेज काडटा. ते दिवन तांकां आंदोलन फाटीं घेवपाक लायतले अशें उतर चव्हाणान दिलां. इंडस्ट्री मिटिंगान एक विषय रेज केल्लो तो म्हणजे मायनिंगचो. की मायनिंग जे बंद जाला ताका कारणीभूत फाटले गव्हर्नमेंटांनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आहा आणि त्यामुळे तातूंतल्यान आता जे लोकांक विशेष लोकांक जे प्रोटेक्शन दिवंक जाय, लोकांचे रिहॅबिलिटेशन करूंक जाय, तातूंत भितर सेंट्रलाचे फायनान्शियल हे आसतले होम डिपार्टमेंट ऑफिसरांक स्टेट इज स्टेट एंड नॉट युनियन टेरिटरी. त्याशिवाय 371 आर्टिकल 371 गोंयात स्पेशल स्टेटस फॉर आयडेंटिटी पर्पज दिवंक जाय. पृथ्वीराज चव्हाण मेळना तुमकां महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री? सगळे म्हाका सांगला की नाव they are thinking of working out a compensation package. त्यामुळे compensation package म्हणजे काहीच ऑब्जेक्शन नाही. That is a part of the agreement. तुम्ही वर्कआउट करा. आमचं सांगा it's question of giving some money. होय. त्यामुळे they are working on it. So once maybe आज सगळे डिसिजन करून सांगला नंतर. सांग्यावेल्यान काणकोणांत चिऱ्यांचो बेकायदेशीर व्यवहार चलता म्हणपाचें उक्ताडार आयलां. आंबे घाटांतल्यान हे ट्रक चिरे घेवन काणकोणा येतात. फॉरेस्ट चेक पोस्टाकूय ताची कांयच कल्पना ना. चिरे वावोवपी ट्रकांक प्रुडंटाचे टिमीन वाटेर रेड हँडेड धरले. हे ट्रकां कडेन चिऱ्याचे येरादारीचो कसलोच पास आसना आनी असो पास लागता हाची ट्रकवाल्यांक कल्पनाय ना. पळयात भुवेश बोरकाराचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. बेकायदेशीर चिरे काडपाचेर सरकारान बंदी घाल्या. सांगे आनी काणकोण वाठारांत रात दीस चिऱ्यांची बेकायदेशीर येरादारी चालू आसा. आंबेघाट वाठारांतल्यान सांगेच्यान काणकोणा वचपी हे ट्रक पळयात. कितें आसा ह्या ट्रकांनी? हय, चिरे आसात. कसलोय पास नासतना चिऱ्यांची ही येरादारी चालू आसा. चिऱ्यांची येरादारी करपाक पास लागता हे ट्रक ड्रायव्हरांकूय खबर ना. चिरे हाडल्या ग? पास आसा तुमचे कडेन? पास बी आसा? पास ना? मग खंयच्यान हाडले आतां? खंय? मग खंय घालपाचें खंय? गेटी कडेन? फाल्ले फातर चिरे पास बीन कितें आहा तुमचे कडेन?
पास बी कित्याक हेजो ना न्ही किती घेवन गेल्ले तुमी किती घेवन गेल्ले चिरे खंय घातले तुमी खंयच्यान हाडलेले खंयच्यान हाडलेले तुमी चिरे आं पिल्ला न्ही कितें हाडला चिरे खंयच्यान हाडला खंय व्हरताले पास बी कित्याक तुमचे कडेन चिऱ्याचो आम्ही फॉरेस्ट गार्डा लागीं उलयले पासा विशीं ताकाय काय खबर ना. हांगच्यान अशी दिसा चिऱ्यांची गाडी कितले वयता दिसांतल्यान आं ना अशी अंदाज कितले वयता 7-8 वयता मागीर तुमी पास बी मागता तेंचे कडेन पास मागना तुमकां सिनियरान तशें कितें सांगलां पास बी पळयान गाडी सोडा बी म्हणटा तशें कितें सांगलां तुमच्या ऑफिसरांनी काय सांगना न्ही अजुनी म्हळ्यार अशी वयता गाडी डेली. चिऱ्यांची बेकायदा येरादारी जाता अशी कागाळ काणकोणच्या दिवाकर देसायान केल्या. इल्लीगल चिऱ्या मायनींग स्टार्ट आहे म्हणून कंप्लेंट केल्ली आसा. खंयच्यान स्टार्ट आहा ती आतां वाडे आनी पिल्लासन खंय ते सांगे मतदारसंघाच्यो आमे घाटान चालू आसा काणकोणा येताय आमे घाटान काणकोणा येता हय हय डायरेक्ट गाडयो आनी 15 ते 16 गाडयो दिसा येताय डेली सामक्यो. तूं कितें प्रॉब्लेम जाता गाडी येयली जाल्यार त्यो इल्लीगल येताय न्हू ते आनी आमी लायसन ओडलर मनीस आमी लायसन आसून सुद्दां आमकां आमगे माल कोरीं उरता आमकां माला गिरायक ना आनी तेंगे सामक्यो डायरेक्ट गाडी येवन वाड्यान घालपा लागले म्हणटा आमकां कांयच ना थिंगा. मायनींग येदी व्हडली मायनींग बंद जाला आनी हें आतां मायनींगच्या वयलो हो मायनींग व्हडलो हो घोटाळा जाला चिऱ्यांचो. हेतून आतां सरकारान लक्ष घालून घेवन सरकारान पळोवपा जाय न्हू हें. आतां हें कॉपी केल्या मायनींग डायरेक्टराक कॉपी केला मडगांव कलेक्टराक केला सावथ गोवा केप्याच्या डेप्युटी कलेक्टराक केला. काणकोणच्यान आमचो खबराकार बबेश बोरकार. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.